आम्ही आता लास्ट वॉर्निंग अशी 15 दीस फक्त इतले तांकां ना फुडलें जाल्यार धोरण आमी फुडें कितें करपाक आमी ठरयतले मागीर. सो हो म्हयनोच दिता तुमी मुदत. हय हो म्हयनो 15 दीस म्हणजे हो म्हयनो हो म्हयनो मुदत. हो म्हयनो म्हणले जाल्यार सादारणशी व्हडली दिवाळी जाले नंतर 15 ते 20 दिसां भितर आमकां सरकारान हेजे आमकां ठाम कितें सांगचें उतर दिवचें. ना जर जालें जाल्यार आमी हांगा बेमुदत साखळी उपोशण करतले. एक डेट बी कितें आहा तुमची ती आमी रोखडेच डिक्लेअर करतले परत मिटींग घेवन. आमी डोनाल्ड ट्रम्प जावं नाल्यार रस काडून कितें करूं पण जी पार्टी येयल्या तेणें तर उसा खातीर जर पर्याय दिलो तो गोडूय करूं ना साखर करूं कितें करता तें आमकां नाका. पण आमचो जर रॉ मटेरियल तेणें ऊस घेतलो आनी आमकां जर तेणें एक रेट दिली जाल्यार शेतकार हो गोंयांत वाडटलो निश्चितूच आनी बरें जातलें. आनी तें आमकां बेगीन कळपाक कितें जाय आतां सिजन जालो मारपाचो आज कापतरीच लोकांनी कांय डायवर्ट जावपाक शकता. तेन्ना आमकां एक उतर दिलें की डायवर्ट जाता तेका पयशे मेळटले 5 वर्सां खातीर वेगळे क्रॉप घेता तेका आनी उसूय टिकोवन दवरात तुमकां इथॉनॉल प्लांट मेळटले. हें आश्वासन सरकारा आसलें. डायवर्ट जालें म्हणून इथॉनॉल प्लांट गेलें ऊस फॅक्टरी बंद जाता हें सांगना आपण बंदूच करचें ना ती चालू दवरतलें हें आश्वासन आमकां दिल्लें तेन्ना. 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा हितून भितर बाकी कडेन खंय कितें प्रोजेक्ट येता जाल्यार आमी तेजे विचार करपाक तयार आहा. पूण संजीवनी जी चलता हें सगळें संजीवनी जें आसा तें त्या हेका इथॉनॉल प्लांट जावं गोड करपी जावं साखर करपी ह्या मनशाक दिवन आमकां संजीवनी परत पुनर्जीवीत करची कित्याक फुडल्या वर्साक आमकां कंपेन्सेशन लास्ट इयर मेळटलें आनी तेजे फुडें कांय पर्याय आसचें ना.